इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. 24 अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश भरीत जायात. आनंदान बरो तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुसलेम, आनंदाची पर्जा. जेरुसल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोटचे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुडोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचें ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक मेळचे ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय बोडचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतले मनशाक तरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजूचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय, फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. सबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किण्णां भितर ना जाता, पूण ताचें बलेपण जिवीतभर तोखता. सबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निबारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक म्हजें काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिन वाजतलो नितीकाळी. सबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसतलो. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम सामाऱ्यांत 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयचेच प्रवाद्याक आपल्या गांवाघरा मान मेळ्ळो ना, अशी जेजूनूच गोवायकी दिलेली. गालिल्यांतलो लोक पुर्बेक गेलो. जेरुसल्यांत पुर्बेच्या सोम्यार जेजून केलेलें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गालिल्याच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केलोलो आनी कफरनाऊंत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळोंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजू ताका म्हणलें, कोणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी सोट मानचे नात. राज अधिकारांनी ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच, तूं तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरां पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले
आनी ताचो पूत जेव आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपाराचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुडेयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केलेली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवगोरा मान मेळना. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू गालिले परतून वेता आनी एका राजवडकीच्या पुताक बरो करता. गालिल्या लोकान ताची विस्मितां पळयली आनी ताका बरो येवकार दिलो. जेजू म्हणटा, विस्मितां पळोवन तुमी विस्वास ठेवतात. इसायास प्रवादी एके तरेची शांतीची खबर करता. एक बायल आपली सगळीं कामां बरीं जावंक रोजार करच्या आदीं तिका अशें दिसता, देवान आपली सगळी मागणी आयकली म्हूण. आनी होच तो संवसार देवान बासायलोलो. आयज जायतो लोक आपले एकमतीन गूण वापरून जायतो बरो वावर करतात, पूण आपल्या गांवांत कितें बरें करूंक गेल्यार फावो तो मान आनी पाठिंबो मेळना. असल्या वेळार घडये निराशीपण येवंक शकता. तर आयज आमचो ठराव जावन दी, जिवितान आडकोळी आनी आव्हान आसल्यार पासून आमचो वावर दुसऱ्यां खातीर जबाबदारीन करूंक वावुरया.